celebration which engages the world in a celebration of love and joy. It is a celebration of the conspiracy of love that Jesus brought to the world. And again, Christmas is a celebration of traditions, values, gifts, and of course, various kinds of affairs that bring out the celebration and the true meaning of the birth of Jesus Christ. And the celebration of Christmas in Goa is celebrated with a lot of grandeur and excitement among the remaining states of Goa. And what we have for you in this episode is something filled with excitement, with love and joy to give out to you this Christmas season from Prudent Media. Carol singing is something very important to the Christmas season. We have people moving from door to door singing Christmas carols, students serenading in their schools and colleges, Christmas carols being played in restaurants and hotels, and everybody in the joy of Christmas. So we have for you some hand-picked carols by ourselves, which will bring out the real meaning of Christmas. And we hope you enjoy these carols as you're listening here and you watch these carols.
just heard, we have so many carols lined up for you, right from the fast numbers like Frosty the Snowman and Deck the Halls, to some slow carols like Away in a Manger and Go Tell It on the Mountains. And we also have for you some Konkani carols sung by lovely people who have all exuberant smiles on their face and a wonderful attire to bring out the Christmas feeling for everybody.
लविना, ओ लविना, हांगा यो गो आनी माय चाव आनी बाकरी हाडून दी. चाव आनी बाकरी? म्हाका चाव करूंक टायम ना. म्हाका टेलरा फुड्यान वचूंक जाय आनी नवो विस्ती शिवंक दिवंक जाय. आयज नवो विस्ती शिवंक दिनात जाल्यार म्हाका मिसाक घालूंक नवो विस्ती ना जातलो. ताचे फाटल्यान म्हाका कॉलेजीकूय वचोंक जाय. म्हाका टायम ना आनी हांव कोणाक चाव करून दिना. बाय, खंयच्या मिसाची खबर करता गो तूं? आयज खंयचे मिस आसा? आगे आयच्या मिसाची न्ही, हांव नातालाच्या मिसाची खबर करता. तुमचें मन फक्त संवसारीक गोश्टीचेर दवरलेलें आसा. नातालाची ओपी तयारी केली गो तुमी? ओतमीक तयारी? तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदताय? जेजू गर्वाच्या गोट्यार जल्मलो खरो, पूण आमी आमच्या काळजांत ताका जल्म दिवचे खातीर आमी आमच्या काळीज नितळ करूंक जाय. खुमसार जाली गो तुमी? तुमकां फक्त संवसाराच्या पडल्यार नवे ड्रेसीस आनी भायलो दबाचो. शी, आनी हांव घरावयल्या पिशेन सावन वयतलें. सिल्विया, ओ सिल्विया, उठ गो, कितलो वगत न्हिदता? भायल्यान येवन पळय मागीर कितें जाय तें. म्हाका कित्याक बुटयना? हांव काय बरें स्वप्न येतालें. तूं जाणा, म्हज्या स्वप्नाक एक क्रिसमस फातर लेटस्ट मोबायल घेवन आयलो. बाय, म्हाका एलिसी च्या हाडून दिशी. तूं घे आनी पी. म्हजी न्हीद आजून जावंक ना. न्हीद जावंक ना? कितलो वगत न्हिदताय तर तूं? आनी आयज तुका स्कॉलाक वचपाचें ना? वचून बेगीन तयार जा. बरें मामा, आमी नेवऱ्यो केन्ना करतली? म्हज्या सगल्या फ्रेंडांनी नेवऱ्यो केल्यो. आमी करुया न्ही? म्हाका हांगा सारको जेवपाक आनी खावपाक वेळ मेळना. आनी तूं म्हाका नेवऱ्यो करूंक सांगताय? म्हाका टायम ना. लविना, तूं सिल्वियाक घे आनी नेवऱ्यो कर. हांव आनी नेवऱ्यो? म्हाकाय टायम ना. म्हाका कॉलेजीक वचूंक जाय. टेलरा फुड्यानूय वचोंक जाय. आनी कॉलेजींत कितलींशीं कामां आसतात. म्हाका टायम ना, हांव नेवऱ्यो करिना. तुमचा बाबा उद्या पळय रे तें, ही सगळीं म्हाका नेवऱ्यो करूंक सांगतात. असोय जाल्यार म्हाका केन्नाच वेळ मेळना. कामाक येता म्हणल्यार हांव खूब तोखतां. आनी हें सगळें काम म्हज्या एकल्याच्यान करूंक नसो. तूं कोणाकूय तरी कामाक कर. आनी आतां म्हाका खूब वेळ जालो, हांव कामाक वेता. हांव स्कॉलाक वेता. हांवूय कॉलेजीक वेता. माय बाबाच्या ऑफिसाक. गुड आफ्टरनून माय.